सत्यवती विश्वनाथ चारी हां बरा वाई लागून सगळे पिठाक हे वयले मध्ये पडलेला सगळं पिठायला हां आणि सगळे कोयनरांनी आणि वायले सगळे भिंती पार केलं इथे होत्या मातयेच्यो आधार कोण ना म्हाका भुरगे आसले म्हणजे सोंपले हांव एकटी रावता आनी म्हाजी सून रावता हय तर कितें आपले घरचा कोण खाता वाडे कितें वय करूं म्हाका कोणाचो आधार ना तेका भुरगो नाचू आसलो तेका आनी कोणी फाटल्याची नाक्षिणेत करून तेकाय मारून उडयलो कितें जालो वर्स जावं ना आजून पयलीं कितें जाल्लो हांव आमच्या आईचे चेडूं आसा तिणी खूब वर्सां जाली आपूण जावन त्रास काडलेले ह्या घराक लागून आमी बारीक आसतना खूब त्रास काडले तिणी आनी आतां जे टायमार तिका रावपाची जेन्ना पाळी येयली पळय म्हातारपणान तेन्ना तिका कांयच अशें हें जालें ना म्हणजे आतां तिका सद्या कांय आदाराचें अशें हें ना तो पोटूय ना कोणाचो आनी हांव दुसऱ्या घराचें दिल्लें चेडूं तेन्ना हांव कितें म्हणून करूं शकता आनी हांव बीन अशें कॉन्ट्रेक्टाकूच कामाक वचून म्हाज्या भुरग्यांचें पोट भरता म्हाका बी घेवना आनी दुसरें म्हटल्यार कितें म्हाजी जी आई आसा पळय तिका 2 जाण भुरगे आसलेले ते भुरगो धाकटो भुरगो तेजो तिच्याच कडेन आसलेलो तो एक्सपायर जालो आनी व्हडलो चेडो तेज्या उपरांत 1.5 वर्स जाल्या उपरांत तो एक्सपायर जालो आनी अशें करून आमच्या आईन खूब बिकट परिस्थिती काडली तिका अशें जेवणा खाणाक सुद्दां तिचे खूब हाल जाले आनी दुसरें म्हणल्यार कितें बापायक व्हडल्या चेड्याच्या बापायक वर्स जावच्या पयलीं ताच्या धाकट्या चेड्याकूय कोणी तरी मारून उडयले अशें करून तेंची सामकी अशी म्हणजे हालाची अपेक्षाची अशी येयली परिस्थिती येयली तेन्ना ती बाबडी आतां कितें म्हणून करतली म्हाज्या कडेन कितें जातलें म्हणजे हेल्प हांव तिका करूं शकना पूण जितलें तिका बरी नासता पळय तेन्ना हांव तितलें तिका डॉक्टरा कडेन व्हरोन हेल्प करता आनी तेज्यान फुडें म्हाज्या कडेन कांय जावं शकना कित्याक म्हाजी बी हालत सामकी बिकट आसा अशें म्हणून हांव जाता तितलें तिका मदत करता. इतले मजगती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन मदतीचो हात फुडें केलो. प्रुडंटा खातीर कल्पेश गावस.